मॉन्सून सेशन जे म्हणटा असेंब्लीचे ते कळटा जे नोटिफिकेशन आयला तितून की 21 जुलय 2025 सावन हे असेंब्ली सेशन चालू जातले आणि हे असेंब्ली सेशन 15 वर्किंग डेज 15 दिसांचे हे असेंब्ली सेशन जावपाचे आसा जे 21 जुलयाच्यान स्टार्ट जावन 8 ऑगस्ट 2025 मेरेन हे सेशन चलपाचें आसा. ह्या सेशनान जे बजेट डिस्कशन आसा ते जातले. 15 दिसाच्या अधिवेशनावेल्यान विरोधकांनी सरकाराचेर चढाई केल्या. विरोधक सरकाराच्यो चुको दाखोवन दितले म्हूण खंय अधिवेशन उणें केला. The budget session that had to be for a minimum 18 days is summoned only for 15 days. 258 states that there has to be a debate for 3 days on the annual financial statement on the reply to the budget, and 259 states that for the demands for grants a minimum of 15 days have to be taken into to make sure that issues are highlighted. This BJP government headed by the Chief Minister is scared to face the opposition. They are scared of being exposed. आमदार विरेशानूय सरकाराक धुलो. अशें दिसून येता की ह्या बीजेपी सरकाराक तांकां मातूय पडलेलें ना. हे जे कायदे जावं कायदे फुडें व्हरपाक जाय, अमेंडमेंट्स हाडपाक जाय, जावं इश्यूज घेवपाक जाय, ते सोल्युशन हाडपाक जाय, हे मातूय पडलेलें ना. तांकां फक्त दिसता की आमी कितें सांगता ती पूर्व दिशा आनी ह्या धोरणान हितून बीजेपी सरकार टोटल एक्सपोज जाला अशें तरी म्हाका दिसता. कित्याक लोकांचेर हो गोंयकारांचेर टोटल अन्याय आसा. कित्याक गोंयकारांक खंय ना खंय तेंचे इश्यूज जे आसा ते इश्यूज आमकां घेवन येता आनी ते इश्यू आमी असेंब्लीन मांडटा. पण आतां हे कमी दीस आसल्या कारणान आमकां चड ते इश्यू मांडपाक मेळचे ना. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.